म्हाका मरे पयल्या शोकूच फील जावपाक लागिले की जातले कितें जालें 2 दिसाक ही सगळी तयारी जी आमच्या तकलेर तशी पडलेली बरे साऊंड चेक करपाक जाय आशिल्लो आमी पयल्या दिसाक म्हाका दिसता 12:30-1 मेरेन तातूनच आशिल्ली सो न्हीद ना बरे सकाळी 5 उठून आमकां परत थंय वचपाक जाय आशिल्लें सो हातूंत भितर न्हीद नाशिल्ली आनी म्हाका पयलींच बीपीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी फर्स्ट शो जेन्ना जालो पळय न्ही तेन्नाच म्हाका अशें फील जावपाक लागलें की फुडले 6 शो उरल्यात हय ना चिंतून की 6 शो म्हणजे येदे व्हडले शिखर गाठपाक जाय ते कशें गाठतले काय म्हणून पूण जर बाकीच्यांक सांगल्यार सगळ्यांचो मोरल डावन जातलो सो हांवें थारायलें की ना आनी म्हजें तोंड बी सुजलेलें आशिल्लें कारण तो न्हिदेचो तशेंच उठून आयिल्लें आशिल्लें म्हाका खूब जाणांनी येवन हें सांगलें आतां राजदीप म्हणटा आपल्याक कलकल्लें म्हणून खरें पूण तरी सुद्दां पयल्या शोक ते म्हणटात की तुमच्या पयल्या शोची एनर्जी वेळ पडला कमी दिसली पण तुझ्या लास्ट शोची एनर्जी तुमची जी आशिल्ली पळय न्ही ताज्या खातीर सॅल्यूट म्हणून कारण तो ग्राफ मरे चडत गेलो जो देंवता न्ही खरो इतले शोज केल्या उपरांत तसो जावना तुम्ही मेंटली प्रिपेअर्ड आशिल्ली की तुमकां ग्राफ चडयत व्हरपा जाय यू नीड टू प्रिझर्व युअर एनर्जी अजिबात ना लोकांचो रिस्पॉन्स सबकॉन्शियसली म्हणटा हांव तुका काय लोकांचो रिस्पॉन्स येतालो पळय न्हू तातूंत मागीर आनी कांय म्हणजे फुडलो शो कसो जाता पळया हो शो पावरफूल करपाक जाय अशा पद्दतीन ताळयो तेज्यो लाफ्टर हे येताले पळय तेन्ना तुजे कडेन रावपाक जायना तुजी एनर्जी कमी करपाक जायना